आयज ही आमचे गणेश चतुर्थी अष्टमी फेरीचे ताका लागून स्पेशल मिटींग घेतिल्ली आसा. सो आमी मागीर कमिशनरा कडेन आनी आमचो एडवोकेट बोबे हाजे कडेन बसून डिस्कशन केलें. सो एडवोकेट बोबेन आमकां ओपिनियन दिलें की आमचो फेरी फॉरेस्ट टील फेरी पॉयंट ही फुटपाथ जे इफी बी थंय सगळे प्रोग्राम जाता आनी अष्टमीची फेरी थंयच पयलीं जाताली. सो काही कारणांक लागून थंय ते एनक्रोचमेंट केल्ल्या कारणान आमचे कोण एक्टिविस्टान स्टॉप केल्लें. सो आतां आमचे CCP एक्ट आमचे बोबेन आमकां हें दिलां की अंडर 280 सेक्शन की थंय टेम्पररी किंवा परमनंट ती जागा आमच्या DMA गव्हर्मेंट आनी कलेक्टरा कडेन वचून ती आमकां परमिशन घेवपाक जाता. आनी हें आमचो कमिशनर अजीत रॉय हे पर्सनली हे मॅटर हँडल करतलो. 30 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर. कितले दीस पण आसतले? फ्रॉम 2 सप्टेंबर ते 14 सप्टेंबर. गणेश चतुर्थी 13 तारीख पर्यंत आसतली. एंट्री तांच्यांनी फॉर्म 29 ऑगस्ट लास्ट डेट. ताच्या पयलीं तांच्यांनी 29 तारीख पर्यंत एंट्री दिवपाक जाय. हय, स्क्रुटिनी करची. संडे सॅटर्डे आसूं ते आमी कमिशनरान आमच्या स्टाफांक इन्स्ट्रक्ट केलें, इन्स्पेक्टरांक इन्स्ट्रक्ट केलां की हॉलिडे आसूं पण ते सॅटर्डे आसूं संडे आसूं ते ऑफिसान येवन तेंचे सगळें ऑफिसान कितें आहा तें स्टार्ट जातलें. भायर स्ट्रिटार कांयच ना.